कारवारच्या सदाशिवगडार ऐतिहासिक स्मारक किल्ल्याची हानी, स्थानिकालो आरोप। कारवाई करणं जाल्यार उग्र आंदोलनाचो इशारो। कारवार इतिहास प्रसिद्ध सदाशिवगड किल्लो हो 16व्या शतमानात सोंदेचे सदाशिवरायान बांदिल्लो किल्ल्याक तेमगे चल्यान पूर्ण रूप दिल्ले। गोंयच्यान येयल्या पोर्तुगीजांतल्या धाडीत कर्नाटकाच्या समुद्रकिनारी भागाच्या समुदायाक या किल्ल्याचे रक्षणासाठी सहाय्य जाताले। छत्रपती शिवाजी महाराजान या किल्ल्यार आपल्या कारकिर्दीत 2 वेळा भेट दिल्ली असो उल्लेख असा। हिंगा सुमार 400 वर्षां पयले एक ऐतिहासिक दुर्गादेवीचे मंदिर निर्माण केल्ले आसा। ते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खात्याचे प्रमुख स्मारक म्हूण इतिहासात नोंद जाल्ले आसा। जाल्यार प्रवासोद्यम खात्याच्या अधिकाऱ्यान या सदाशिवगडच्या किल्ल्याचे जंगल लॉज अँड रिसॉर्टा तर्फेन अभिवृद्धीच्या नावान किल्ल्यार आशिल्ले बृहत आकाराचे फातर फोडून किल्ल्याचेर एक रेसॉर्ट बांदचे काम चालू केला। जाल्यार या प्रसिद्ध किल्ल्यार हे काम करतले जाल्यार स्थानिक संबंधित अधिकाऱ्या कडच्यान परवानगी घेयली ना। या ऐतिहासिक प्रसिद्ध किल्ल्याक अभिवृद्धीच्या नावान 100 पेक्षा जास्त रूख मारून पर्यावरण नाश केल्ल्या अधिकाऱ्या विरुद्ध पोलीस तक्रार दाखल केला, अशें आंदोलनकारां वतीन ज्येष्ठ वकील किशोर देसाई हेमी माहिती दिला। काळी न्हंय आणि अरबी समुद्राच्या संगमाचेर आशिल्ल्या या किल्ल्याचे सुंदर किल्लो निर्माण केल्लो आसून परंपरागतच्यान या स्थळार भेट दिवन या किल्ल्यावेल्यान काळी संगमात सूर्यास्त जावचो पळोवंक शेकड्यांशी प्रवासी येताले। जाल्यार आता या जाग्यार प्रवासोद्यम खात्यान एक गेट घालून सामान्य जनतेक काही महिन्या फाटल्यान प्रवेश निर्बंध केला। धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्व आशिल्ल्या या स्थळाचे प्रवासोद्यम खात्यान हानी करून दवरला। हेज विरुद्ध अनेक संघ संस्थे मार्फत चित्ताकला पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल करू गेल्यार तक्रार दाखल करचे सोड PSIन उलट तक्रार दिनाकात अशी ताकीद दिली। पोलीस संघ संस्थेच्या जबाबदार व्यक्ती कडेन अशें वागल्यार सामान्य जनतेक न्याय कसो मेळटलो असो प्रश्न उपस्थित केलो। पत्रिकागोष्ठी घेवन संबंधित संघ संस्थेन हेजो निषेध केलो। हेजेर पोलीस ज्येष्ठ अधिकाऱ्यान लक्ष घालूं जाय अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली। समाजसेवक अशोक महादेव राणे हेमी शिवाजी किल्ल्यार जंगल लॉज अँड रेसॉर्ट तर्फेन केल्ल्या हानीची व्हिडिओ चित्रण करून सार्वजनिकाक सत्य परिस्थिती जाणीव करून दिला। वरिष्ठ संबंधित अधिकाऱ्यान या विशयात लक्ष घालून हे काम थांबयन जाल्यार सगळे संघ संस्था समाजसेवक मेळून उग्र आंदोलन करतले अशी मनवी जिल्हाधिकारीक दिला।